हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। दर दिसाक गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। तर आयची सुरवात करूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावसा कडल्यान। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात आयज एक म्हत्वाची अपडेट आयल्या आणि ती म्हटल्यार पूजा शर्माचो जो अटकपूर्व जामीन अर्ज आसलो तो कोर्टान भायर मारिल्लो आसा। स्पेसिफीक रिजन अशें कितें समकार आयिल्लें ना। कोर्ट ऑर्डर रिलीज जाल्या उपरांत हें नेमकें कारण कितें तें कळटलें। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा ती काल जे कर्नाटकाच्या बेळगांव शहरान जे थंयच्या नागरिकांनी जे आंदोलन केल्लें म्हादयचे बाबतीत ते कशेंच मान्य ना। गोयची इंटरस्टेट बस आसली जी थंयच्या लोकांनी आडायल्ली आणि एक बायल आशिल्ली ती वयर जावन कदंबाचे बशी वयर चडून नाचताली। हे योग्य न्हू म्हटलां। हे विशीं गोंयचो DGP आहा जसपाल सिंग तशेंच मुख्य सचिवाक अहवाल दिवपाक सांगला। मुख्य सचिवाक सांगला की थंयचो जो मुख्य सचिव आसा कर्नाटकांतलो ताचे कडेन उलोवन हें नेमकें कितें प्रकरण तें जाणा जावन घेवपाक सांगिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी जावन आसा ती ITI अभ्यासक्रम आसा तातूंत हॉस्पिटॅलिटी आनी हावजकीपिंग हे 2 कोर्स सुरू करपाचे आसात। ते खातीर ताज आहा हॉटेल तांचे कडेन टायप केल्ले आसात। खंय 6 म्हयन्यांचे हे कोर्स बेगीनूच ह्या ITIन सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्ले आसात। तिनूय सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर गोंयांत गाजपी आसगांव घरमोड प्रकरणात जी पूजा शर्मा आसा तिची अटकपूर्व जामीन जी आसा ती भायर मारिल्ली आसा। तशेंच आतां नवे ITIन हॉस्पिटॅलिटी तशेंच हावजकीपिंग हे 2 नवे कोर्सांचो आस्पाव जातलो अशी मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हायती दिल्या। फुडें ह्या उत्तेजा कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवपाची अपडेट। आयज कॅबिनेट जाली। मुख्यमंत्र्यान ह्या कॅबिनेटात वेगवेगळे निर्णय घेतले। एक म्हणल्यार सरपंच पंच आणि उपसरपंच हांच्या पगारात वाड जाल्या प्रत्येकी 2000 रुपयांनी। सरपंचाक 8000 रुपये पगार मेळटलो। उपसरपंचाक 6500 जाल्यार पंच वांगडी आसा तांकां 5500 पगार ह्यान फुडें आतां मेळटलो। ही सरपंचा खातीर आनी पंचां खातीर जी आसा ती खोशयेची गजाल आसा। आणि मजगती हे विशीं आयटकाचो जो निमंत्रक आसा तांणी 7 पंचायतीचे कामगार आसा तांच्या कडेन तांकां 7th पे वेतन आयोग लागू करचो अशी मागणी सरकारा कडेन केल्ली। ताच्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी हो निर्णय घेतलो अशें दिसता। आनी ही बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। तर उत्तेजन सांगिल्ल्या प्रमाण सरपंच उपसरपंचांचे पगारान 2000 रुपयांची वाड जावपाची आसा। तशेंच आनी एक अपडेट म्हळ्यार फाल्यां 11 जुलय ह्या दिसा केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हे जे आसात ते गोंयांत राष्ट्रीय महामार्ग 66चे उक्तावण करपाक येवपाचो जो मोपा विमानतळाक जोडून आसा। मात ह्याच फाटभुंयेर हालीं NH66 न्हयभाग ह्या वाठारांत जे आसा पळय ती पालसणां कोसळपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा। देखून हाचेर हे जे पळय हाका जापसालदार जे कोण आसात MVR कंपनीचे कंत्राटदार हांकां ब्लॅकलिस्ट करपाची मागणी जी आसा ती आपूण करतलो अशें दीपक कळंगूटकर गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी जे आसा तांणी सांगिल्लें आसा। फुडें ऐश्वर्या कडेन आनी जाणून घेवपाची म्हत्वाची अपडेट। पिळगांवच्या शेतकारांचो वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक खर विरोध आशिल्लो। ताका मात आतां सद्या दिवचले वेदांता कंपनीच्या मिनाच्या येरादारीक निमणे सुरवात जाल्या। पिळगांव मार्गान सारमनस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी सद्या सुरू जाल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। थँक्यू ऐश्वर्या। आनी एक अपडेट जी आसा ती म्हळ्यार आयज जिल्लो पंचायत बसका जाल्ली आसा आनी आपतकालीन सेवा उणाव आशिल्ल्याचे जे आसा ते जिल्लो पंचायत अध्यक्ष जे आसा सुवर्णा तेंडुलकर हांणी सांगिल्लें आसा। फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन।
मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली. हे सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नांव घेनासतना एक थोमणो मारलो. तो म्हणटा की विजय खंय मुख्यमंत्री पदाचें सपन पळयता आनी हें सपन मात केन्नाच पुराय जावचें ना. जाल्यार विजय सरदेसाय हाणें आयज दिवचले जनता दरबार घेतलो. तातूंत ताणें दिगंबर कामतीक प्रत्युत्तर दिली की तो म्हणटा मंत्री दिगंबर कामत खंय मंत्री जावपाच्या हायेसान पिशेपणां करीत आसा आनी हो आमी स्पेशल रिपोर्ट केला तो आमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो. दुसरी आसा बातमी ती कोंकण रेल्वे संदर्भात. पेडणेच्या बोगद्यान राती 3 वरांचेर परतून उदक भरिल्ल्या कारणान आनी चिखल बीन जाल्ल्या कारणान कोंकण रेल्वेन आपल्यो वंदे भारत जनशताब्दी मांडवी सावंतवाडी ते दिवा आनी मुंबय मंगळुरू ह्यो गाडयो रद्द केला आनी सांजे आतां सद्या झुजा पावण्यार यत्न चालू आसा हो चिखल बीन सायडी काडपा आनी तो काडटकीर आयज सांजे 8 पर्यंत सगळी म्हणजे रेल्वे रूट्स जे आसा ते क्लियर जातले अशें बबन गाडगे हांणी सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. संजनान आमकां खूब बरे अपडेट्स दिल्ले आसा. आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार आयज जी जिल्लो पंचायत बसका जाल्ली थंय दवर्लेचो पंच सदस्य जो आशिल्लो परेश नायक हाणें आरोप केल्लो आसा की रुमडामळ वाठारांत जे पळय वेवसायीक बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनां आसात ती बेकायदेशीर आसा असो ताणें आरोप केल्लो आसा आनी हाचेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कारवाय करपाची ताणें मागणी केल्ली आसा. फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी बातमी आसा FDN ती आयज मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर धाड घातलेली आसा आनी हितून ताणें 50,000चो माल जो जप्त केल्लो आसा आनी हितून जे जप्त केला तितूंतले पनीर जे आसा ते 26,600 जप्त हें केला आनी तश्योच चपात्यो आसा त्यो 37,000च्यो हे दोनूय आहा ते जप्त केलेले आसा. आनी अशीच जी धाडां ती कांय दीस पयलीं म्हापसा KTC बस स्टँडाचेर बी घातले. सो आतां ही जी आहा तेंच्या ऑफिसरान सांगलां की ही जी अशी रेड मारपाची ती चालूच उरतली म्हणून. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती फाटले जो 3 दीस जालो जो 3-4 दीस जालो जो उटांग जो पावस पडटा ताका लागून वीज खात्याक बरेंच लुकसाण जालें तशें लोकांकूय जालां अशें मंत्री सुदीन धवळकर हांणी सांगलें आसा. सो तेणें हें बी सांगलां की हाचेर तो उपाय जुना करतलो म्हणून आनी फुडें असो त्रास जावपाक जायना हाचो तो दखल घेतलो म्हणून सांगलां. हिच्यो दोनूय बातम्यो तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आज FDN कारवाय करून मडगांवां सुमार 50,000चे कारवाय ताणें धाड घाल्ली आसा आनी तातूंत पनीर तशेंच चपाती जप्त केले. हाच्या पयलीं ताणें म्हापशा अशीच कारवाय केल्ली. तर पुराय गोंयांत अश्यो कारवायो चालूच आसतल्यो अशें सांगिल्लें आसा. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत फॉलो करचे. गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन मुजरत पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.